हे खूप पयलींच्यान आमी आता स्वतंत्र पद जेन्नाच्यान ताजी MLA जाला तेन्नाच्यान आमचें एक स्वप्न आशिल्लें की खंय तरी स्वतंत्र पदाचे लॉस ग्लोरी म्हणटा तशी परती करपाची वेवस्थीत जाग्यार घालपाचें सगळें कित्याक पयलींच्यान जी कावन्सिलराची तांच्या टर्मानूय बी जी झाडां आमकां जाम जाल्या म्हणून काडची पडटाली ती काडटना आमकांय त्रास जातालो सो खंय तरी आतां ह्या प्रोजेक्टान आमी हें सगळें रायट फ्रॉम लँडस्केपींग गटर्स जावं बाकीचें जें काम लागतलें ते सगळे जाग्यार घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो हें सगळें करतना हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा ज्या लोकांनी हातभार लायला CSR एक्टिविटीज जांकां ताजी अप्रोच केला फॉर CSR तांणी सगळ्यांनी प्लीज लेट अस स्टार्ट रायट फ्रॉम जंक्शन थंयच्यान स्टार्ट करतनाच आमी आमचें जें स्कूल आशिल्लें ओल्ड स्कूल हेरिटेज स्कूल म्हणटा स्ट्रक्चर म्हणून ते सुद्दां स्कूल खूब सुंदर रित्यान JSLान रिनोवेट केलें ते करता करता ह्या सायडीन आमचें जें गार्डन आशिल्लें तुमी पळयलां आसत जाल्यार आमचे RNSB सुशोभनभाई बांदेकर हांणी पर्सनल इंट्रस्ट घेवन त्या गार्डनाची शोभा वाडयली खंय तरी ग्रीन जीम केलें फावंटन सारको केलो खूब तेंपान आतां सुंदर रातसांचे भोंवतना एक कलरफूल फावंटन सगळ्यांक दिश्टी पडटा फुडें वतना परतो क्लॉक टावर हे सगळे इनिशिएटिव्स जे आसा ते आमकां तशेंच आतां आनी एक इनिशिएटीव JSLान घेतला जशें आमी हालींच इनॉग्रेशन केलें तें म्हणल्यार फीश मार्केटा फुडलो जो एंटायर स्ट्रेच आशिल्लो जो सामको डायलॅपिडेटेड म्हणल्यार आतां तो फुटपाथ स्ट्रक्चर तोय सारको केलो ताजें काम चालू आसा हे सगळें जेन्ना आमच्या MLAच्या इनिशिएटिव्हान जाला ताज्या बरोबर ही स्ट्रीट जाता की उदक साखर म्हणल्यार जाता कित्याक सगळ्या लोकांक म्हाका दिसता एवरी वास्कोकार वॉन्ट्स दीस स्ट्रीट टू बी ब्युटिफायड सो हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमचे जे CM आसा तांणी आमकां प्रत्येक फावटी सपोर्ट केला आमचे UD मिनिस्टर जांणी प्रत्येक वास्को खातीर पयरूय एक्स्ट्रा आमचे ग्रांट्स अर्बन चॅलेंज फंडा अंडर पयशे दिल्या आनी आमचे जे MLA आसा जे खूब पॅशनान वास्को खातीर कितें ना कितें तरी बरें करपाचो जो आमचो प्रयत्न आसा ताज्या खातीर कॉन्स्टंटली वावरत आसा गोष्ट आसा की ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट दिल्लो आसा स्वतंत्र पद आनी FL गोमसोडाचे इतलीं वर्सां आमी पळयत आसा की हांगा मातशें कंडिशन शेबी जाल्ले आनी कांय रेनोवेशन जायना आशिल्लें झाडां सुद्दां वेगळे वेगळे तरेची आसा ती आतां घालून सगळी स्ट्रीमलायन जातली आमी वास्कोकार खूब लक्की आसा की आमकां एक सुपर पावर कपल मेळ्ळा MLA दाजी साळकार आनी ताजी बायल आमची सिटी वॉर्ड कावन्सिलर शम्मी साळकार ही एकदम सारकी प्रोग्रेसीव आसा आनी ते फूल डेव्हलपमेंटाक हें आसा आमदार जसो उलयला हें सारकें रिक्वायरमेंट आसली कितलींशींच वर्सां जालीं आमी हीच फुटपाथ पयले हें सगळें अशेंच आहा कितलींच आमी ल्हानांसून व्हडले जाले पूण आसा खंय तरी आमदारान फुडाकार घेवन विथीन 3 इयर्स टायमूय नासलो टायम लिमीट म्हणल्यार कशें आसता एक 5 वर्सांसून दुसऱ्या हेका प्रॉब्लम आतां अशीं कामां सुरू जाल्या आनी स्वतंत्र पदाक हें स्ट्री आहा एक आनी आमी ती खंय तरी मेंटेन करपा खातीर आमी आमच्या आमदारान हेचेर प्रायोरिटी घेवन हे स्वतंत्र पदाचो फुटपाथ जावं नाल्यार गटर जावं हे पयली प्रायोरिटी घेतला 10 करोड म्हणल्यार व्हडलें काम वास्को खातीर आमी तशेंच बारीक बारीक कामां जेन्ना आमचो हुतात्मा चौकाची तुवें पयली हालत कशी केल्ली पळय लोक तेका त्या टायमार तेणें फुलां घालताले तें आमी पयलां आमदारान पयलां पूण खंय तरी आमदार जे हितून येयल्या बाबा मनान बाबा हेका खंय तरी मातशी एक ब्युटी तरी दिवपाची म्हणून आमी तेका फूल पेवर टायल्स घालून तें थंय केलें इवन जोशी चौक कसो आसलो तोय तुवें पळयलो तेका आमी फूल भितरल्यान टायल्स घालून प्लांटींग करून सगळें एक टॉलस्ट फ्लॅग थंयसरूय लायलो भाऊसाहेब बांदोडकराचो थंयसर आमी टायलिंग लावन तेंय बरें केलें जंक्शना कडेन आमी चिंतलां आमकां आतां एक अशोक स्तंभ येवपाचो आहा तोय आमकां कोणी सजेशन केला आनी कोणी स्पॉन्सर करता म्हणून सांगला ऑलरेडी तेणी लेटर दिला पूण हें आमच्या हितून आसा पळय हें येणाऱ्या काळांत तुमकां सगळें सांगलां आमदारान फूल हें घेतलेलें आसा वास्को सिटीचो लूक येवपाक जाय आनी हेतून सगळ्यांनी सहभाग दिवपाक जाय आमी म्हणना आमी कावन्सिलर आनी नाजाल्यार MLA करून दिता हितून लोकांनी दिवपाक जाय सजेशनां दिया म्हणटा पूण अशी कमेंट नाका तें मारनाका म्हणटा केन्ना कमेंट खंयचे आहले फालतूच आसता बऱ्या कामाक सांगना बाबा यो दाजी कडेन उलय दाजी हो आमचो कित्याक दाजी MLA म्हूण नांव आसा पूण तो MLA कसो वागना तो फ्रेंडली कसो वागता सजेशन दिया सगळ्यांक नमस्कार आज आमी स्वतंत्र पथ आनी FL गोम्स रोड हाजे ब्युटिफिकेशन म्हणजे टोटल मेकओवर चालू करता आमकां सगळ्यांक खबर आसा की स्वतंत्र पथ ही सगळ्या वास्कोकारांक आनी FL गोम्स रोड हे 2 रस्ते ह्या दोनूय रस्त्यां कडेन आमचे खुबशे मेमरीज ह्या दोनूय रस्त्यां कडेन जोडिल्ले आसा सगळ्या वास्कोकारांची आनी खूब तेंप जालो हाजे खंय तरी झाडां पयलीं पोन्नी जाल्ली ती पडपाक लागली तेन्ना आमी कापिल्ली आमचे फुटपाथ सामके खराब जाल्ले
हांगचे गटर्स जे आसा ते तेन्नाचे केल्ले तेच आशिल्ले आनी परत परत ते आमकां रिपेर करचे पडटाले. सो हे टोटल मेकओवर म्हणजे दोनूय रस्त्यांचे हाजे बरोबर इल्युमिनेशन हे म्हणजे 4 गोष्टी आसतल्यो. पेवर्स ले करप, लँडस्केपींग करप, मागीर गटर स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन्स नव्यो करप आनी इल्युमिनेशन करप. सो हो टोटली स्ट्रीट हो ब्युटिफाय जातलो आनी आयकॉनीक दोन्ही ह्यो स्ट्रीट्स आशिल्ल्या कारणान हातून सगळ्यांत चड मॅक्सिमम आमी प्रयत्न केला की खंयच आमी कमी पडचे न्ही म्हणून त्या खातीर सगळ्या लोकांक खंय तरी इनवॉल्व करून म्हणजे हांगचे इंजिनियर जे आसा दिलीप कामत जे ह्याच रस्त्याच्या हांगा रावता तांचे कडेन एडवायस घेवन म्हणजे लेवल कसो आसचो, खंयचे पेवर्स घालचे, कितें करचें हें सगळें आमी केलां. अंडरग्रावंड केबलिंग पसून करता आसतना ताजो विचार केल्लो आसा. ती सेपरेट लेन दवरली आसा, पायपलायनीची सेपरेट लेन दवरल्या आनी अशें करून टोटली अरावंड 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. व्हडलो प्रोजेक्ट आसा, 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यांत पयलीं आमचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तांचे हांव मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे UD मिनिस्टर तांणी हालींच आमचे फीश मार्केटाचें इनॉग्रेशन केलें तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा की एक मोठो प्रोजेक्ट वास्को भितर परत आनी एक त्यांनी आमकां दिलो आनी ह्यो दोनूय स्ट्रीट्स म्हणजे तांचें काम फालच्यान स्टार्ट जाता. पयलीं आमी गटर्स घेतले, ताच्या मागीर सगळ्या कडेन पेवर्स घेतले. जंय जंय एंट्री करपा जाय ते वेवस्थीत गाड्यांक एंट्री दवरतले आनी जाता तितले लोकांक बरें दिसचें आनी त्या परस सवलतूय जावची दोनूय पळयतले. त्या खातीर लोकांचोय सगळ्यांचो सपोर्ट आसचो आनी अशीच रोखडेच आनी 8 दिसां भितर आमच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें इनॉग्रेशन करता. पूण ह्यो 2 स्ट्रीट्स ज्यो आशिल्ल्यो त्यो मेन स्ट्रीट्स आशिल्ल्यो. कोणाकूय खंय आमकां कितें एडवायस करपा जाय, सजेशन्स दिवपा जाय जाल्यार ह्याच स्टेजीर दिल्यो जाल्यार वी कॅन इम्प्लिमेंट इट. 1 वर्स लागत टोटल म्हणजे कितें हांगच्यान IOC जंक्शन पर्यंत आसा आनी IOC जंक्शन फ्रॉम IOC FL गोम्स रोडा वयल्यान चर्ची पर्यंत आसा. लोकांक कितें अपील आहा लोकां खातीर? ना अपील म्हणजे सगळ्या कडेन कामां चालू आसा. तुमी थंय पयलें चर्च जंक्शना कडेन थंय मोठ्या प्रमाणार कामां चालू आसा. क्रॉस ड्रेन्स मारप चालू आसा. थंय फ्लडींग जातालें तें करपा खातीर एक स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेन मारल्या. सो सगळ्या कडेन कामां चालू आसा. मातसो लोकांनी पेशन्स दवरचो आनी सपोर्ट करचो आनी कांय सांगूंक शकना.